प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची 18वी चीट 1 ते 5 पर्यंत आनी 10 वड. आनी आयज कितें घडटा आयच्या शिवर्तमानान? जेजूचे शिश जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, सर्गाराच्या राजांत सगल्याहून व्हड कोण? हो प्रश्न शीस जेजूक घालतात. आनी जेजू एक ल्हान भुरग्याक आपल्या फुडें हाडटा आनी म्हणटा, हांव तुमकां सत सांगता म्हणटा, तुमचें जिवीत मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात. भाव भयणीनो, प्रश्न जेजूचो शिसांचो स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड कोण? आनी जेजू एका ल्हान भुरग्याक घेता. आतां ल्हान भुरग्याक घेवन आनी स्वर्गीच्या राज्यान कसलो संबंद आसा? जेजू एका ल्हान भुरग्या भशेन, एका ल्हान भुरग्याक केन्नाच आपलें जेवण खावंक जायना, भुरग्याक आपल्या इस्कॉलाक वचूंक जायना, कांयच आपल्या मनान करूंक जायना. एक ल्हान भुरग्याक जाय आपल्या पांय मायची गरज, व्हडल्या लोकांची गरज. कित्याक एका ल्हान भुरग्याक आपले मनान आपलें डिसिजन घेवपाक जायना. आनी देखून गरज ह्या भुरग्याक आपल्या पांय मायचेर सगळें पळोवपाक, आनी पांय माय भुरग्याक पळयता. त्याच भाशेन जेन्ना आमचें जिवीत देवाचेर आसता, म्हणजे आमी जें कोत्ता आमचो सगळो भावार्थ आमी देवाचेर घालून कोत्ता. कित्याक आमी जेन्ना ल्हान आसता आमी सदांच आमच्या पांय मायन पळयता. जेन्ना आमी व्हडलीं जाता तेन्ना आमी आमचेंच कोत्ता. आमी केन्नाच अशें चिंतिना की म्हाका आतां हाचेर म्हाका म्हजो भावार्थ धरूंक जाय. आमी सदांच आमचो भावार्थ देवाचेर धरूंक जाय. जेन्ना आमी व्हड जाता आमी केन्ना आमच्या पांय माय कडेन वचना, आमी आमचेंच कोत्ता. पूण ल्हान भुरगीं सदांच आपल्या पांय मायक पळयता, पांय मायक सांगून कितें कोत्तात. पूण जेन्ना आमी व्हड जाता तेन्ना आमी कोणाचेर आमचो भावार्थ धरिना. आमीच जें करूंक जाय, आमच्या मनान कितें आहा, आमच्या काळजान आमी करूंक पावता. आनी आयज जेन्ना जेजू ह्या भुरग्याक, ल्हान भुरग्याक हाडटा आनी हो प्रश्न जबाब दिता, म्हणटा, जेन्ना आमी ह्या ल्हान भुरग्या भशेन जाता, केन्ना आमचो भावार्थ जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आसता, आमचो भावार्थ देवाचेर आसता, आमी जें देव सांगता तें ताच्या उतरा प्रमाणे आमी कोत्ता, तेन्नाच की आमी ह्या भुरग्या भशेन खालती जाता. ह्या भुरग्याक आपल्या पांय माचेर विस्वास आसा. तसोच आमी जेन्ना व्हड जाता आमचो विस्वास आमचेर आसता, आमीच दिवं जाता. आनी गरज आमकां आमचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर आसूंक. जें देवाचें उतर सांगता त्या उतराचेर आमचें जिवीत सारूंक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे सगलो विस्वास जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आसता, आमी ल्हान भुरगीं जाता. आनी तेन्नाच की आमी सोरींच्या राज्यान व्हड जाता. आयज आमी ह्या संवसारान जेन्ना आसता, आमी समजता आमी शिकल्या म्हणून, आमकां डिग्री मेळल्या म्हणून, आमी इतलें आमचें पोजिशन आसा म्हणून, आमकां इतलें दुडू आसा म्हणून, आमकां आमची इतली गिरेस्काय आसा म्हणून, देखून आमी समजता की आमी व्हड म्हणून. पण खरेंच आमी देवाच्या राज्यान व्हड आसूंक जाय जाल्यार आमचो भावार्थ, आमचें सगळें जें आमचें मन आनी काळीज जावंक जाय देवाच्या उतराचेर. आनी जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, तें देवाचें उतर पाळटा, खरेंच जेजूक आमी मान दिता, तें देवाचें उतर पाळून, तेन्नाच की आमी जेजूच्या राज्यान, सर्गीच्या राज्यान व्हड जाता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, आयज 10 वडीन कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, सर्गीच्या राज्यान आंज बोडवे म्हज्या बापाच्या फुडें आसात. आंज बोडवे म्हज्या बापाच्या फुडें आसात आनी ते बापाचें तें तोंड ते पळयतात. आनी कित्याक आंज बोडवे देवाचें तोंड पळयतात? कित्याक ते सर्गीच्या राज्यान सर्गीच्या बापा कडेन आसात? कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता, आमच्या तोंडांतलें कितें सुट्टा? देवाचें उतर सुट्टा. ते आंज बोडवे देवाचें उतर आयकतात आनी आमच्या सेवेक ते धांवून येतात.
भाव भयणीनो, आयज थान आमी आमची ही सोय करुया की आमच्या तोंडांतलें कितें सुट्टा तें, आमच्या जिबेंतलें कितें सुट्टा तें फकत देवाचें उतर. आमकां जाय, आमकां ज्या दिसान, आख्ख्या दिसान आमी कितलीं उतरां उलयता, आमकां उलोवपाक केन्नाच बोन आमचें तोंड उरना. आमकां उलयता पूण केन्नाच आमी देवाचें उतर उलयता. आनी जेन्ना देवाचें उतर उलयता, ते जे आंज बोडवे आसात सर्गीच्या बाबाचे फुडें, ते येतात आमकां साल्वासां पासत. जे आमी देवाचें उलयता ते आमकां सेवेक येतात. आयज ही सोय करुया, देवाचें उतर शिकोया, देवाचें उतर उलोवया, दुसऱ्यांक एक बरी खबर दिवया. आनी खरेंच आमकां हें जिवीत देवा भाशेन आमी जियेया आनी खरेंच सुरींच्या राज्यान व्हड जावया. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.